युनिटी मॉल बांधपाक पंचायत परवानगी दिवची ना, लोकवटेन रावतले पंचायत मंडळाचो निर्णय. पंचायत मंडळ आणि थळाव्यांची बसका जाली. तुम्ही जाणा आसतले कित्याक हो विशय एक म्हयनोभर जालो घासता. तुमकां खबर आहा कित्याक आमी पयलीं सांगले ग्रामसभेतून रेजोल्यूशन घेतलेलें कित्याक की लोकांक जर युनिटी मॉल नाका जाल्यार आमी लोकां वांगडा आसतना आमी पयलीं सांगलेलें. आतां तिनूच ग्रामसभेक आमी रेजोल्यूशन घातलेलें. आयज आमी फोर्टनायट मिटिंगेन डिस्कशन घेतलेलें कित्याक आमकां हो गांवांत प्रोजेक्ट नाका म्हणून, लोकांक जर नाका म्हणून आमी सगळे बॉडी सगळे पंच मेंबराक आमी डिस्कशन केलें. पंच मेंबर डिस्कशन सगळे पंच मेंबरान म्हणजे अपोज सांगलें की आमकां लोकांक जर नाका आमकां नाका म्हणून हो आयच्या फोर्टनायट मिटिंगेक आमी डिस्कशन केलें. सो आमी ताका टोटली ओपोज केल्लो आसा आनी आमी गांवकारां वांगडा रावतले ना. पळय आतां तेणें डिस्कशनाक घेतलें तें जनरल डिस्कशनाक घेतलां. आतां आमी समजा बसतले तेजे कडेन सेक्रेटरीक टोटल फायल स्टडी करपा जाय आमकां कितें कितें डॉक्युमेंट ना तितून. कित्याक आमकां कशें कंपेर करपा जाय ऑलरेडी तेंच्यांनी थंय खंयचे एप्रुवल आहा तेंचे कडेन पळय थंय सायन बोर्डाचेर तेंच्यांनी वयर मारला म्हणून आयकलां सायटीचेर. सो बेस्ड ऑन दॅट आमकां कंपेर करपा जाय खंयचे डॉक्युमेंट तेंच्यांनी दिला. कित्याक म्हाजी तितली स्टडी ना खंयचे डॉक्युमेंट ताका एलिजिबल आहा. सो आमचे गांवकार आहा जे वेल वर्स आहा तितून बायोडायवर्सिटीचे आहा सगळे आहा. सो तांकां घेवन सगळे बाबा ती फायल कितें धाडल्या तेंच्यांनी. कित्याक आमकां फुडें लिगली पळोवपा जाय. आतां तेजे लिगल क्लेमूय येतले. सो आमकां गांवकारां वांगडा रावपा जाय आनी बेश्टेच ओपोज करूंक जाय म्हणून ओपोज करप ना. 4 तारखेर तेंच्यांनी व्हर्च्युअली फावंडेशन घातलें युनिटी मॉलाचें आनी 7 तारखेर कन्स्ट्रक्शन लायसनाक एप्लाय केलें. हेज्यान पयलीं आमच्या 3 ग्रामसभांनी सगळ्या लोकांनी डिसिजन घेतलेलें आनी ठराव घेतलो की आमकां हांगासर युनिटी मॉल त्याच प्रमाणे सीएमान जे हे केल्लें आसा एनाउन्समेंट केल्लो आसा 17 मजली प्रशासन स्तंभ होय आमकां नाका म्हणून. सो त्या बरोबर एक पंचायतीन बरें डिसिजन घेतलें की आमी तांकां सांगलें की हेचेर कितें तरी एक्शन जावपाक जाय म्हणून. त्या बरोबर तांकां थंय स्टॉप ऑर्डर नोटीस काडली. जो भौस आसा भौस चलता भौसार आपयता आमी कित्याक गांवाची डिसिजनां. त्या बरोबर आमच्या भौसाची वाड्याचे आमचे भौस जमून आमी आतां डिसिजन घेतलेलें आसा की हो लढो जो आसा तो आमी कितें करतले म्हणून वांगडा फुडें व्हरतले म्हणून. आयज एग्जॅक्ट कितें जालें तें तुमकां सांगता. फर्स्ट आयटमूच आसलो तो म्हणटा जी फायल येयल्ली GDCची फॉर युनिटी मॉल कन्स्ट्रक्शन लायसन ती प्लेस जाली आनी सेक्रेटरीन वाचलें की अशें आसा म्हणून आनी डिस्क्रिपन्सी नोट केली. म्हणजे एक फायल दिल्या तितून बरी व्हडली फायल दिल्ली आसा मात तितून कितें ना. तितून जशें बाबून सांगलें 1 and 14 तेंचें मेन्शन केल्लें ना. आनी मागीर टायटल डॉक्युमेंट्स ना. म्हणजे जी पयली आयटीची जागा आसली ती आतां DTDCची कशी जाली. पयली ती गव्हर्मेंट जागा आसा ती डिपार्टमेंटाक कशी पावली ते टायटल डॉक्युमेंट ना. मेन म्हणजे WRTचें परमिशन ना. आनी जो 55 KLDचो स्टेवेज ट्रिटमेंट प्लॅन येता तेजे कन्सेंट टू ऑपरेट ना. ती जे वेटलँड म्हणून ऑलरेडी डिक्लेअर केल्ले आसा ते वेटलँडच्या बफर झोनान आनी इन्फ्लुएन्स झोनान जो 3.5 लाख ते 4 लाख सुमार इन्फ्लुएन्स झोन आसा त्या झोनान हे कन्स्ट्रक्शन येता आनी ती बाउंड्रीज डिमार्केट जावंक ना. डिमार्केट जायनासतना हे 25,000 स्क्वेअर मिटरान युनिटी मॉल हाडटा. मजगती सगळे परवाने घेवनूच बांदकामां सुरवात करतले सरकारान कोर्टाक सांगला. सुनावणी 11 नोव्हेंबराक दवरल्या. ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट.